आणि तो बॅट घेऊन रावला तेदनाच मरी पयसतावन म्हणटा जेजू हांगा येगी 2 कोळशे उदक हाड. हांव आनी तुमी जाल्यार इल्लें खेळोन येता म्हूण सांगता आसले. हांव घरा रावच्या बदलाक हांव देवळांत रावता, घरा येच्या बदलाक हांव देवळांत इल्लो वेळ करसिता म्हणली जानवाय जेजूक आसली. पळय आमच्या भुरग्यांक 12 वर्साच्या प्रायर आमची भुरगीं इगर्जीतावन मिस जाले आनी केदाळ घरा धांवया म्हणटा. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या फेस्ताचो ध्येय आशिल्लो जेजू मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ करूंक आमी हांगासर आसा. म्हणजे भावांनो आनी भयणीनो, मानवल्लो जालो म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें हे सोंप्यान समजोवचें तर आमचे साल्ते जिविताचे एक घडीत घेवया. आमी ल्हान आसतना क्रिकेट खेळटाले. हांव चिंतें जेजूय खेळटा. तो फिल्डिंग करतालो, बाउलिंग करतालो आनी निमाणें ताका बॅटिंग करूंक अवकाश मेळ्ळो. तें एक अप्रूप मेळचें आनी आमी सगळीं ती आशेत. हांव आनी तो बॅट घेवन रावला तेदनाच मरी पयसतावन म्हणटा जेजू हांगा येगी 2 कोळशे उदक हाड. हांव आनी तुमी जाल्यार म्हाका सगळो दीस खेळल्यार बॅटिंग मेळोना, आज एक फावटी मेळना, माय हांव 5 मिनटांनी येता, इल्लें खेळोन येता म्हूण सांगता आसले. हांव जेजू तसो न्हय. ताका सबार तेंपा उपरांत बॅटिंग मेळ्ळें तरी तो बॅट सोडतलो आनी वेग्गी मांय कडेन धांवतलो आनी 2 कोळशे उदक हांड दिवन मांयन सांगलें सगळें कर्न हांगा पाटी पावतना मॅचीत मुक्त जालें. भावांनो आनी भयणीनो, जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो म्हळ्यार तितलो काल जालो. ताचे प्रायोरिटी सगळे ताणें सोडले. देखून हें चिंता मतीन घेवन आयचो संदेश कितें आसा तो मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. मगचे न्हू मरये माये लागीं आंज बोडवो कितले फावटी उलयलो. तूं गर्भेज जातली आनी एका चरक्या भुरग्या प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवर जाय. ताच्या उपरांत उलयले धाकले नात. झुजे लागीं उठ, आवयक आनी बाळकाक घे आनी चल. ताच्या उपरांत उलयले धाकले नात. म्हाका कळीत ना ताच्या उपरांत आंज बोडवो सर्गींचे दूत ताचे लागीं उलयले गी ना गी आमकां कळीत ना. पूण ती मानवल्ले बरी जियेली देवाक. 12 वर्साच्या प्रायर देवाक मानवच्याक जेजूक तांणी देवळाक व्हेलो आनी जेजू देवळांत रावलो. पळया, सादारण आवय बापाय बरी तांणी 3 दीस जेजूक सोदलें. खंय सोदलें? सैऱ्या दैऱ्यामध्ये, थांगेर हांगेर सगळ्यांनी सोदलें. जर तर आंज बोडव्यान सांगलें तर ना जेजू थंय आसा देवळांत, तुमी हांगा कित्याक सोदतात म्हणलें तर म्हणूना. म्हणजे भावांनो आनी भयणीनो, मरी देवळाक येता आनी म्हणटा पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाब आनी हांव व्हरत्या खंती देखून तुका सोदून आसले. हांव 12 वर्सांचो जेजू एक उतर म्हणटा तुमी म्हाका कित्याक सोदूंक सोदल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसचें म्हूण तुमकां कळीत नातलें गी. एक आवय जावन मेरीचें एक्सपेक्टेशन, मरयेचें एक्सपेक्टेशन तें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? आतां जेजू म्हणटा मेरी तुजें एक्सपेक्टेशन फुलफील करूंक हांव आयिल्लो न्हय. तुजें एक्सपेक्टेशन फुलफील करूंक हांव आयिल्लो न्हय.
At the age of 12, Jesus said, just treat me like, तुझ्या पुता बरी म्हाका ट्रीट कर नाका, सर्गींच्या बापाच्या पुता बरी म्हाका ट्रीट कर. 12 वर्साच्या प्रायर जेजूनी उतरां म्हणली, मरये तुझ्या पुता बरी म्हाका ट्रीट करचे नाका, तूं जुजेचो पूत म्हणटाय, तुजो बाब आनी हांव खंयची नासलें, म्हजो बाप थंय आसा. जस्ट ट्रीट मी लायक द सन ऑफ गॉड. एट द एज ऑफ 12 जेजू देवाक मानवलो जावन वाडलो म्हणटाना हें उतर ताणें म्हणचे धर. भावन आनी भयणीनो, तो 12 वर्साचो आनी 21 वर्सां उपरांत येत्त मनीस ताचे लागीं कोण वाद विवाद करतात, कोण ताचे लागीं कोणा कडेन ताणें देवाच्या उतराची पवित्र पुस्तकाची जानवाई वांटून घेतली देवाळांत, 21 वर्सां उपरांत येत्त मनीस म्हाका कुरसायतायत म्हणली जानवाई ताका आसली. देखून तो तांचे लागीं उलयलो. देखून म्हाका न्हू आज 4 संगती आमी नियाळ करया. पयलें, जेजू जानवायेन वाडलो. आमी इन्फॉर्मेशनांत वाडटा, पुरो इन्फॉर्मेशन आमकां आसा. जेजूक कुरसायल्ल्या सकड जुदेवांक, याजकांक, फारिसवांक, शास्त्र्यांक, सोमेस्तांक बायबल बाहेर येतलो. दे हॅड द इन्फॉर्मेशन, दे हॅड द नॉलेज, बट नो विजडम. आमच्या भुरग्यांक, युवा जनांक इन्फॉर्मेशन जायतें आसा, नॉलेज जायती आसा. खंयचें सूख, खंयचें सारकें म्हणचें विंसून विंगडन करून घेवचे तसली जानवाय ना. नंतर आमचे तरणाटे कित्याक घडये भितर, क्षणा भितर वायट विंसोन करतात. देखून भावन आनी भयणीनो, जानवाय मेळची मागण्यान, जानवाय मेळची दिंबयेर, जानवाय मेळची पवित्र पुस्तकान. 12 वर्साच्या प्रायर घरा रावच्या बदलाक हांव देवाळांत रावतां, घरा येच्या बदलाक हांव देवाळांत इल्लो वेळ करसिता म्हणली जानवाय जेजूक आसली. पळय, आमच्या भुरग्यांक 12 वर्साच्या प्रायर आमची भुरगीं इगर्जीत जावन मिस जाल्यान केदाळ घरा धावया म्हणटात. इगर्जींत रावच्या बदलाक हांव ग्रावंडांत खेळटां म्हणटात. भावन आनी भयणीनो, जानवाय दिंबयेर ताका मेळ्ळी, जानवाय तो कालतो जाल्ल्यान ताका मेळ्ळी. आमच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर वाचता वाचतना, इस्कॉलाचें शिकप सांगता सांगता, पवित्र पुस्तक आनी इस्कॉलाचें बूक सांगता सांगता दवरले तर ती जानवायान वाडती आसली, जानवायान वाडती आसली. आनी आवय बापायन सांगलें, पुता म्हजें एक उतर आयकल्लें जाल्यार असो मनसो वेळ आवय बापाय घेतो ना. फाटल्या दिसांनी आमच्याच समाजेन तरणाट्यांनी कितली आवांतर केली आनी आवय बापाय त्या मरणाच्या पेटे मुखार रावन म्हणाली, एक म्हजें उतर आयकल्लोय जाल्यार. दुसरें, जेजू प्रायेन वाडलो. भावन आनी भयणीनो, जेजू 12 वर्साचो जाल्लो आनी मरये भितर जेजू कितल्या वर्साचो आसलो. तुजे भितर जेजू कितल्या वर्साचो आसा. आनी ल्हान बाळूक जावन आसा. तुमच्या भुरग्यां मुखार तुमी रावतना तुमकां ती आनी उश्क्यार बसले बरी दिसतात. जेजू तितल्यान म्हणटा, म्हाका ल्हान बाळच्या बरी तूं ट्रीट करनाका, म्हाका सर्गींच्या बापाच्या त्या पुता बरी म्हाका ट्रीट कर. तुजे भितर आनीक हांव ल्हान आसा. मरयेक कळ्ळें. देखून काना शहरांत ती जस्ट आवय जावन उरोवना, ती शिस जाली. आमी जायते बोटी भक्तिका जावन दवरता. आमचे भितरलो जेजू वाडना. आमचे भितर जेजूची आशा. लुकान हें उतर म्हणटा आसतना लूक बरें करून चिंतून म्हणटा, जेजूच्या 12 वर्सां तावन 30 वर्सां मुसरी तो कांय सांगना. तो एकच उतरान सांगता, तो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. हाचो अर्थ तुजे भितर आनी म्हजे भितर जेजूची जानवाय आनी जेजूचे प्रायेन ताणें वाडत जाय. स्नानीक जुवांची चिंता तेंत आसलें पळया. ताणें म्हजी थंय वाडत जाय आनी हांव म्हणलें तक्ष जाय. एवरी टायम
when you take up the Bible, every time when you go in the kneels, पळया मगळ भावन आनी भयणीनो, कितें जाता म्हळ्यार आमचे भितर जेजू वाडता. आज तुकाच तूं विचार, तुजे भितर जेजू प्रायेन वाडला? तुजे भितर जेजू जानवायेन वाडला? चवथें, तो देवाक मानवल्लो जावन वाडलो. आज वाचप तुमी आयकलें, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका भोवसड मानवला. इतलें उतर देवान मनजे तर देवान 30 वर्सां घेतलीं. God took 30 years. He is my beloved son म्हणच्याक, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणच्याक. जेजूक ताणें पारकिलो, जेजूक ताणें आनीक सकयल गेलो, सकयल खालतो केलो. उपरांत 30 वर्सांच्या प्राय देवातावन एक उतर ताणें आयकलें, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवला. मेनी ऑफ अस आज आमी जायतीं 60 वर्सां 50 वर्सांची, इतल्या वर्साच्या प्रायर तूं म्हाका सांग, तुजें मागणें देवाक मानवला? कोण आसा हांगासर म्हणची म्हजें मागणें देवाक मानवला म्हणची, म्हजें हांवें भेटोवचें हर एक मीस देवाक मानवला म्हणची कितलीं जाणां आसात हांगा? म्हजें दिसपडतें मागणें देवाक मानवता म्हणजे कितलीं जाणां आसात? देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज एक गजाल तुमच्या मतीन दवरता. आमी जायते फावटी जायतो वेळ मोबायलार करसिता. हांव तुज्या बगलेक जेजू बसलो तर, जेजू हांवें आनी तुवें सांगाता बसून हें प्रोग्राम पळोवं येतगी? आस्क वन्स. जर जेजू म्हणटा ना पुता तें म्हाका पळोवंक जायना, देन यू डोंट सी इट. तुज्या जेवणाच्या मेजार बसतना जेजू हांवें आनी तुवें सांगाता बसून हें खान आनी हें पिवन सेवयेत गी. तूं तुज्या इश्टा कडेन उलयतना जेजू हांवें आनी तूं म्हजी सांगत आसल्यार ह्या इश्टा सांगत हांवें वसियत गी. व्हॉट डू यू से? देवाक मानवोवचें म्हळ्यार तें जेजून हर एक पोटी, जेजू हर एक पोटी हर एक संगतीन बापा लागीं म्हणटालो, बापा हे हांवें उलोव येतगी. पळया त्या व्यभिचारान संपडल्या स्त्रियेक पातोर मारूंक आयिल्ल्या वेळार जेजून धरणीर बोटान कितें बरयलें की आमी म्हणटा ताणें तांची पातकां बरयलीं म्हणून. तें सादच ना. तो खंयच्याय पातक्याच्या मनशाची पातकां बरोवं ना ताणें. तें सादच ना. तो आमचे बरीत मनशा सैमासो आमकां थोडी बडी टेंशन जातना वस्तू अशें करता कालें करचें म्हूण कळना. थोडी बोट निट्टी काडटा कालें करता. जेजूक त्या संदर्भात कितें करचें म्हूण कळना. त्या स्त्री ती ताच्या पांया तळा बसल्या. तो धरणीर बरयता, बापा आतां हांवें खंयचें उतर म्हणून जाय म्हाका सांग, हांवें कितें उलय जाय सांग म्हाका. त्या दाडा एक उतर बापान ताच्या मतीन घालें, म्हूण पुता तुमचे पैकी कोण पातक करूं ना तांणी पयलो पातोर मारूं. जेजून म्हळें तें. ताचे उपरांत तांकां शब्द नान. देवाक मानवोवचें म्हळ्यार तुज्या उतराच्या फुडें ताकडेचें फातर दवर म्हणटा जानवायाचें पुस्तक. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕಡಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. आणि निमाणे भावन आनी भयणीनो, तो मनशाक मानवल्लो जावन वाडलो. सगळें जेजूचें मरण पुनर्जीवन पूर्ण जाल्ल्या उपरांत धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 38 म्हणटा, ही वेंट अबाउट डुईंग गुड. तो बरें करीत गेलो. सांगा म्हाका एका मनशान ताचे विशीं खोडी काडली. अनावश्यक जेजून एक पटी म्हणे कोणा कडेन आर्ग्युमेंट केले सांगा म्हाका. ते लोक आयले, एकली स्त्री आसली ती 7 जाणां कडेन काजार जाली. ह्या सावालाक ताळी ना मुळी ना. दुसरे कोणाक जाल्यार इरिटेशन जाता आसलें. जेजू कूल खाम जाप दिता. कुर्सार ताचें मौन पळया. ते कोणाक म्हणी दुखयलीं. देखून देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन तो वाडलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आज तीच कृपा आमी मागोवन घेवया. आमी वाडतना म्हजे भितर जेजू वाडला. हांव वाडतना देवाचें उतर म्हजे भितर वाडलां. जर तर वाडोवना तर आज आमकां हो संदेश जोगतो आसा तो म्हजे भितर तुमी आमी मागचें, जेजू म्हजे भितर तुजी जानवाय आनी तूंच
वाडोवंक जाय जाली कृपा मजत म्हाका दी म्हूण आमी मागया.